प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्थमान जावन आसा मातुवाचो 4थो विसवोर, वोड 12 ते 23 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्सेस 12 to 23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जुआंक कैद केलो म्हूण आयकल्या उपरांत जेजू गलिल्याक गेलो. जाबोलोनाच्या आनी नेफ्तालीच्या गांवांक दोर्या वाटेर जॉर्दानाचे पेले तोडी आसतो राष्ट्रांचे गलिल्या काडोकांत रावतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मरणाची सावडी पडलेल्या गांवांत रावतेल्यांक एक उजवाड उदेलो. अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलेली ही उतरां पाडून येवचे खातीर नाजरेत सोडून जाबोलोनाच्या आनी नेफ्तालीच्या शिमेर दोर्या देगेर आसलो कॅपर्नाउमांत ताणें ठिकाण केलें. तेन्ना थावन जेजू अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो. जिवीत मन बोदला, कित्याक सोडगीचें राज येवचें जालें. जेजू चौगांक हारव्यांक आपयता. गलिल्याच्या दोर्याचे देगेर चलतना ताणें दोगा भावांक सिमांव म्हणलेल्या पेद्रूक आनी ताच्या भावाक आंद्रेक दोर्यांत पागेर मारतेले देखले. ते खारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान या आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले खारवी करतलो. आनी रोखडेच जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी थंय तान फुडें वचून आनीक दुसऱ्या हे दोगां भावांक जाकोबा जेबेदाच्या पुताक आनी ताच्या भावा जुआंक होड्याळ जेबेदा आपल्या बापाय सांगाताक आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच होडे आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू शिकोवन दिता, प्रवचन करता आनी पिडेवंतांक बरी करता. जेजू आखी गलिल्यांत भोंवून फिरून तांच्या देवस्थानांनी शिकोवन दितालो. राजाचें शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगळे जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपलो वार सुरवात करता. आनी देवाचें उतर आयज आमकां सांगता, इसायास प्रवाद्यान जें सांगलेलें जें बरयलेलें तें आतां पाडोन येयलें. आनी पाडोन कशें येयलें? इसायास प्रवाद्यान बरयलेलें की दोर्या वाटेर जॉर्डनाच्या पेलेतोडी आसतो राष्ट्रा गालिल्या काळोखान रावतेल्या लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. आनी बाबडीनो, हो व्हड उजवाड जावन आसा कोण? जेजू जावन आसा तो उजवाड. जेन्ना जेजू आपल्या प्रवासान कोमेस करूंक लागलो तेन्ना बाबडीनो थिंचोर दोर्याच्या वाटेर जेन्ना तो थिंचोर भोंवतालो, लोकांक प्रवासान करतालो, उतर शिकयतालो, अजामां करतालो, थिंचोर बाबडीनो त्या काळोखान लोकांनी एक उजवाड पळयलो आनी उजवाड जावन आसा जेजू. आनी तेजे फुडें बाबडीनो देवाचें उतर आयज आमकां सांगता, जेजू 4 खारव्यांक आपयता आनी ते दोग भाव आसले, पेद्रू आनी आंद्रे आनी जुआ आनी जाकोब. तांकां तो विंचून काडटा. तांचे ते जे ओड्याचेर आसलेले रामपेण मारताले ते सगळे सोडून ते जेजू फाटल्यान लागता. आनी बाबणीनो, तेजे फुडें जेजू कितें करता? जेजू जो लोक त्रासान आसलो, जो लोकांक पिडा आसली, जो लोकांक पिडा रोग आसलो, जो कोणाचे देंवचार बसलेले, तांकां जेजू आतां बरें करूंक लागलो. तांकां थंयचो जिन्सा भाशेच्या लोकांक जे त्रास ते भोगताले, जेजू तांकां सुटका दिता, तांकां बरी करता. आनी आयज बाबडीनो, जेन्ना 2000 वर्सां जावन आमी हें शिवर्तमान आयकता, हाचो अर्थ न्ही की आमी फकत आयकलें की जेजून ही कामां केलीं 2000 वर्सां पयलीं, पूण आयज आमी जे जेजूक जेचे पाटलावदार म्हणटा, आमी जेजूचेर बावर दवरता म्हणटा, जेजून आमकां ही पदवी दिल्या. जेजून आमकां एक आमंत्रण दिलां की आमी ताज्या नांवान वचून जी कामां ताणें केल्लीं ती आमी करूंक जाय म्हणून. देखून बाबडीनो, आयज आमी जेन्ना हें शिवर्तमान आयकता, आमकां एक प्रश्न विचारपाक गरजेचो. आमी खरेपणी सत मानता काय? खरेपणी जें जेजून केलां तें आमी कोत्ता काय? खरेपणी
देवाचें राज फुडें सरपाक आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता गाय. आयज भाव भयणीनो आमी चुकल्या जाल्यार, आमी फकत आळशी जाल्या जाल्यार, आमी धर्म कोत्ता जाल्यार, आमी जें आमकां थोडें जें आयताराचें मागणें करूंक जाय आनी आमचें रातचें मागणें करूंक जाय आनी तितलेंच आमी कोत्ता जाल्यार आयज आमी खेरीत भाशेन देवाचें बोगसणें मागून आमी देवाचें उतर आयकोन आमी तें उतर पाळून दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. आनी हें करून आमी देवाचें राज फुडें सरपाक जें आमकां हुकूम दिला जेजून तो आमी पाळूंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.